विधानसभेच्या वेंचणुकेत हारल्या उपरांत वनवासाक गेल्ली गोंय प्रदेश राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाची समिती लोकसभेची वेंचणूक देगेक पावतकच जागी जाल्या। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची गोंयांत युवा समिती काडल्या। युवा कार्यकारिणीचो अध्यक्ष म्हूण सतीश नारायणीची नेमणूक केल्या। कांय म्हयन्यांनी महिला अध्यक्षाची नेमणूक करतले खंय। गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गोंयांतल्यान लोकसभेच्या वेंचणुकेक उमेदवार दवरतलो। इतल्यारच न्ही जाल्यार वेंचणुकेक काँग्रेस पक्षा बरोबर युती करून उत्तर गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेसीक जाल्यार दक्षिण गोंय काँग्रेसीक अशी वांटणी करून राष्ट्रवादी अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा मोकळो जाला। पणजे बेरेस्ताराक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची पत्रकार परिशद जाली। यूथ प्रेसिडेंट वो आयज आमच्या पार्टीन एक गॅप उरलेले ते आयज बाब सतीश नारायणी आणि हे हायकमांडान ताका एक ऑर्डर धाडली आणि आयज हो पोस्ट आमी एज अ नॅशनल यूथ या नॅशनल एनसीपीन आमी ताका आयज अपॉइंट केला आणि हो गॅप आसलें तें आमी भरून दिला। तेच भाशेन विदीन अ मंथ जो आयज आनीक एक गॅप उरला ह्या आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन ते म्हणल्यार चीफ महिला चीफ इवूय आमी आयज विदीन अ मंथ आमी हो पोस्ट जो वेकन आसा तो आमी भरतले। म्हणटकच ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हेच भाशेन मुखार वयतली। दीस इज ओन्ली सुरवात। आयज आमी एक सुरवात कशी करता कित्याक पार्टीन म्हणटा तें कितें सडन गॅप जी उरलेली ती आमी पयले भरून आमी हाच्या मुखार वचपाक कोत्ता। आनी आयज सतीश नारायणी हो आयज बरो एक डायनमीक यूथ हो पयलो आमच्या पार्टीन एज अ सेक्रेटरी म्हणून आसलो आनी ताणें काम केलां नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन। हाजे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन काम केलां म्हणटकच जो हायकमांडाचो जी ऑर्डर जी आमी कांय येयल्या ही आमी ऑर्डर आमी फिलफूल करूंकूच जाय। ही आयज हो यूथ प्रेसिडेंट जो आमचो हे आयज आमी हो पोस्ट आमी भरता नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन। आतां 2019 जे लोकसभा इलेक्शन येवचें आसा तेन्ना आमी आमचो देखून हायकमांडाचो विचार आसा की नॉर्थ गोवान आमी कॅन्डिडेट आमचो एक तयार करचो असो आनी ही आमचे हे भाशेन ते भाशेन आतां दुसरे बाय इलेक्शन येवपाचीं आसा दोन। त्या बाय इलेक्शनाक देखून आमचे वर्कर आनी आमचे जे लिडर जे ते कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा ते आपल्या कामाक लागल्या आनी कामाक लागून तेणी हेजी सुरवात देखून तांकां केल्या। म्हणटकच हे भाशेन नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी लोकांक दिसता आसतले व दुसरे पार्टीक दिसता आसतले की नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी फाटी आहा। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ना, ही नॅशनल पार्टी ही जावन मुखार व्हरपाक सगळे आमच्या हातीन आसा। आनी आयज हे जे पार्टीन जे आहाय जाल्यार ते बरे फुडेकान बरे काम करपी नांवाचे मनीस हे पार्टीन आसा। सो ताका लागून एक नॅशनल पार्टी मुखार वचत रावतली आनी मुखार वयतली हो हांव एश्युरन्स तुमकां दिवपाक शकता। लास्ट टायम जेन्ना हांव म्हाज्या लिडरा वयले गेल्लो लिडरान प्रफुल्ल पटेलजी ताणें म्हाका सांगलां की नॉर्थ गोवा वी कूड गेट बिकॉज लास्ट 2-3 इलेक्शन्स वी हॅव कॉन्टेस्ट इन नॉर्थ गोवा सायड and this is a sort of pre-alliance हे आमची आहात न्हय काँग्रेस एंड नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हे चोवपाक गेल्या अशें दिसता बिकॉज एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी इन काँग्रेस पार्टी इन महाराष्ट्रा दे आर टुगेदर बराबर आसा। सो मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी इन गोवा ऑल्सो आय फील इट इज नो बिकॉज हे आमच्या हायकमांडांचे कितें आहा तेंचे एक चर्चा तांच्या काँग्रेसा लागीं जातली कितें आहा जेन्ना साऊथ गोवा ते कॉन्टेस्ट करता आनी लास्ट फॉर 2-3 टर्म हे भाशेन आमी केला। सो एज अ हायकमांडान सांगलां ते भाशेन आमच्या लिडरान सांगलां ते भाशेन हे आमी थिंगा कॉन्टेस्ट करूं शकता अशें। गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बरी ना, ताचे कडेन प्रशासन चलोवपाची ताकद ना। पर्रीकारान मुखेलमंत्र्याची खुर्ची सोडची आनी दुसऱ्याक कोणाकय दिवची अशी मागणी जुजे फिलिप डिसोजान केल्या। मिस्टर मनोहर पर्रीकार आयज दुयेंत आसा। हांव त्या कडेन मागतां तो बेगीन बरो जावचो, बेगीन तेजें दुयेंस आसा तें बरें जावचें आनी परत कामाक लागचो। जेन्ना जोरी तर
मनोहर पर्रीकर बाब जरी तर हेल्थान बरो ना जाल्यार ग्रेसफुली तेणें आपलो CM पण सोडचें. हांव कित्याक म्हणटा मिस्टर मनोहर पर्रीकराक हांव 2000 जेन्ना हांव ताच्या कॅबिनेटान आसलो आनी जो मनोहर पर्रीकर जो कसो मनीस आनी कितें तो हांव जाणा. पूण आयज म्हाका एक चिंतून अशें दिसता की अशें कशें जाता. आयज जायतो लोक त्रासान पडलो आहा, जायतीं कामां जायना, फावो ते भशेन काम जायना. पूण आयज आयज जोरी तर आयज मिस्टर मनोहर पर्रीकर बाब इतलो खरो दुयेंत आसा आनी तेजें तर कांय करूंक जायना. तर म्हाका अशें दिसतालें की ग्रेसफुली बाब मनोहर पर्रीकर हें जो CM पण आहा तें हँडओवर दुसऱ्या कडेन करचें. पूण हो कोणूय जबरदस्ती बाब मनोहर पर्रीकर हांगा दवरपाक लायता वो करपाक लायता वो जबरदस्ती हे भशेन करून लोकांक तर त्रास जाता जाल्यार ही वस्त सारकी न्हू. ताका लागून नॅशनलिस्ट काँग्रेस मागता ग्रेसफुली बाब मनोहर पर्रीकर हो आपलो CM पण सोडून दुसऱ्याक दिवचें. वेंचणुकेच्या निमतान जायना राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेत्यांक गोंयच्या लोकांचो उगडास आयलो. लोकसभेची वेंचणूक जातकीच तरी हो पक्ष लोकांचे प्रश्न घेवन झगडटलो काय परत दुसरी वेंचणूक येयसर वाट पळयतलो.